सध्या गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच। मंगळारा धारगळे राष्ट्रीय महामार्गार भिरांकूळ अपघात। ओव्हर स्पीडीन येवपी कारीन दुचाकीक धपको दिवन कार चालकान काडले फुज्जो। दुचाकी चालकाक नेटान धपको बशिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयले। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। कोणी तरी ठोकर दिले आणि गाडी गेल्या अशें दिसता कंडिशन फोन जाग्यारूच पूर्ण गेलो तो काय पंपार कामाक आसतलो म्हणून कळ्ळें बांदेकराच्या पण परिस्थिती वायट आसा ताका लागून हांगासर आतां कोण आरटीओ आसले पण आतां परत गाडी नाच जाली आरटीओची। अशें आयकूंक येता की तेच्या पयलीं एक्सिडंट जावच्या पयलीं 2 मिनटां खंय आरटीओची एक गाडी उबी आसली ती तांकां पळोवन गेली खंय ताका काय हेल्प केलो ना खंय अशें म्हणटात लोक। गरज आसा एक्चुअली कोण तरी रावपाक जाय आसलेले। आमचोय डिमांड आसा की आतां फुडें परत मातसो तेंच्यांनी हांगासर मातशी गाडये कंट्रोल रावपा खातीर कारण एअरपोर्टाच्यो गाडयो हांगासर दोनूय सकयली वयतात वयरूच चडटात सो भायले मनीस कोण आसले जाल्यार तेंच्या लक्षान येयनात ती ड्रायव्हर हायवेक ड्रायव्हर खूब कडेन आसात इन्क्लुडींग आमच्या उब्या पासून खूब कडेन पळयत जाल्यार लोक कन्फ्यूज जातात आनी मागीर ओवर टर्टल जातात गाडयो व्हडले व्हडले ट्रक बी परतून पडटात आनी असले बारीक बारीक टू व्हिलर बाबड्याक बारीक मनीस आसता तो खंय तरी आपलो जीव होगडावचो पडटा। मजगती अपघात जालो त्या वेळार पेडणेचो आमदार प्रवीण आलेकर थंयच्यान वतालो। अपघात जालो हे पळोवन तो घडणूक थळार थांबलो। दुचाकी चालकाक धपको दिवन फरार जाल्ल्या कार चालकाची चौकशी करतले अशें थळाव्या आमदारान सांगले। आणि तेन्नाच हो एक्सिडंट त्याच्या पयलीं जाल्लो काय दिसलें सर तुमकां येवन? गाडी मारून तो कोण तरी पळलो आनी तेजी म्हाका दिसता ऑन द स्पॉट डेथ जाले हांवें पळयलें जाल्यार ती डेथ जाली। सर आतां हांगा पुलिसूय ना आनी एखादी एम्बुलन्सूय पावना। पुलिसाक इन्फॉर्म केल्लें आसा पुलीस येता आतां हांव हांगासरूच आहा जेन्ना एक्सिडंट जाला पळय तेन्नासून हांव हांगासरूच आहा पूण जे कोण आतां पळ्ळ्या पळय ताका आतां तेजी इन्क्वायरी जातली आनी ताका धरपाक आमी गोमंतक टीव्ही खातीर धारगळच्यान निवृत्ती शिरोडकार।